उदका पुरवण सारकी जायना म्हूण सुरू जाल्लो निळखंड सुजिनाचो वाद आता आमदारकीच्या राजिनाम्या मेरेन पावला। मोगोच्या पत्रकार परिशदेत निळखंडान जाप दिल्या। तांकां केन्ना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक सांगूंक ना। पात्रांव सांगता तेन्ना उलोवपाक बसलेले आहा। आतां हे प्रेसान उलोवपी आहा तो बार्देशांचो कोण न्हू। तेंचो कार्यकर्तो MGचो जर समज कोण आहा तेंच्या हेजो तर तेणे बार्देशांचो त्या मनशान सांगपाचें की बार्देशान बाबा आमकां पाणी गावता, हो कितें सांगता काय म्हणून ताका हांव इतकें सांगूंक सोदतां, चॅलेंज दिता। तेणें जे 2-3 आमदारांचीं नांवां दिल्या तेंच्याच कारकिर्दीत काम जालां आनी हांवें करूंक ना म्हणून एक 15 दिसान सगळी घे डिपार्टमेंटाचो आनी तेंच्यांनी पळय तेंच्या टेन्युराक केलां तेच्या पेक्षा जास्त काम हांवें केलां आनी तें तर हांव प्रूव करतना तेणें प्रूव करचें। हांव राजिनामा दिवंक तयार आहा MLA म्हणून आनी कांय प्रोपोज करूंक ना बीन म्हणटा की आनी एकदां तेणें आपल्या पात्रांवांगडा डिपार्टमेंटाक चवकशी करची। तरी तांकां सांगता की हांवें पर्सनल कांय काडूंक ना, हांवें काडला बार्देशकाराचो उदकाचो प्रश्न। तेंचो पार्टीचो जो मिनिस्टर आहा अकार्यक्षम म्हणून ताका फोंड्या पयलीं 2 दिल्ले निवडून, मागीर 3 दिल्ले आनी अकार्यक्षम म्हणून ती एकाचेर हाडून दवरला। सर्वसामान्य मनशा खातीर एकूच खातें जो तो दिवंक शकता ते वॉटर डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट आनी PWD फक्त पयशाचो वेव्हार चड जाता। रस्तो आनी पाणी हें सारकें आहा पूण रस्तो आनी पाणीच दिना तो, तेंच हांव उलयतां। गरीब लोकांचे विचार करा। बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून जायना, बहुजन समाजा खातीर काम करात। आजून अस्तोड्या प्लांटार कामगारांक 7 म्हयने पगार ना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी।